आयज हांव एक स्टेटमेंट पळयतां ह्या BJPचो ह्या भ्रश्टाचार पार्टयेचो एक स्पोक्स पर्सन तो गिरिराज म्हणून तो कोणपाय वेर्णेकार हो स्टेटमेंट काडटा की एक्टिविस्ट हो एक्सॉस्टनिस्ट काय म्हणून. अरे बापया, हांव एक म्हजें सांगता तुका. हांव आयज एक सिनियर सिटीजन, म्हाका एक दूख लागता म्हणून आयज एक्टिविजम करूंक भायर सरल्या तुमच्या इतल्या धोवदिऱ्या मनशां बसल्यात म्हणून गोंया काबार करपाक. पयशांची पळय आस तुमचे पुरो जायना म्हणून तुमी गोंया काबार करून गोंयचें डिस्ट्रॅक्शन करून तुमी व्हडले एक्सॉस्टनिस्ट. हांव म्हणटा तें हांव जाल्यार कोणाचो एक पयसो घेवन नक्को. वयल्यान म्हज्या बोल्सांतले म्हजो टायम म्हजी एनर्जी जे हांव एक रिटायर जावन गोंयांत घरान बसपाचो पळय आयज गोंया सांबाळपाक गोंयाचो आवाज करपाक भायर सरचो पडटा. आनी तुमी एसी रुमांनी वचोन लोकांक भडकावन तुमी पयशे कोत्तात ते आमी करिना. तुका कडेन कितें प्रूफ आहा, तुका कडेन इतले तुका कडेन इंटेलिजन्स आहा, आख्खो फोर्स तुमचे कडेन आहा, काडात मरे नांव भायर, करात मरे तेजेर FIR, तेजेर कंप्लेन करात मरे. हे बेश्टे पोके फार मारून आमच्या एक्टिविस्टांक डिमोरलायज करूंक सोडलाय ना. करून तुमी पयलें कॉमनल डिसहार्मनी करून पयली गोंयकार पिशे न्हू निमाणे तो वेलिंगकाराक म्हणटा तेका काडलात भायर तुमी. तेजें तुमचे कडेन कांय ना. आतां तुजो स्टेटमेंट येयला एक्टिविस्ट एक्सॉस्टनिस्ट म्हणून. वापया एक सांगूंक कोत्ता तुका कडेन तर प्रूफ आहा जाल्यार प्रोड्यूस कर आनी कोण पळय घेता तेंचें नांव भायर दाखय. तेन्ना म्हणटा तुका फॉर अ स्पोक्स पर्सन. हें तुका बेश्टें पद दिलां म्हणून तोंड आहा म्हणून कित्याचें कितेंय उलोवन आमकां डिमोरलायज करूंक नाकाय. आमी गोंया सांबाळपाक आमी गोंयकार नीज गोंयकार. आमी पयशांच्या आशेक भायर सरोंक ना. आमकां कोण पेमेंट दिना, आमकां कोण डोनेशनां दिना आनी आमी कोणा कडेन डोनेशनां मागना. म्हज्या हातीन म्हजें हांव सांगता तुका. काड हिस्ट्री आनी पळय. आनी जरी तो तुजे कडेन कोण घेता आनी तुजे कडेन तर प्रूफ आहा सोबे माजार हाड, कांय हरकत ना. पुणून हे पोके फार मारून पळय सगळे एका पाटलेन घालूंक सोदताय ना तें जावचें ना. तुमी बॅक फुटाचेर पावल्यात म्हणून हे इतले तुमी थर्ड क्लास जाल्ले कडेन आहात सारके बॅक फुटाचेर पावल्यात म्हणून ही तुमची आतां उतरां, ही तुमची लास्ट स्टेज. आनी एक पाटी रिमायंड करूंक कोत्ता तुका. हे बेश्टे पळय फार मारताय आमकां डिमोरलायज करूंक जावचें ना. आनी हांव गोंयकारांक सांगता, गोंयकारां न्हू हे पळय पोको फार मारता आमकां डिमोरलायज करूंक. तुमी जाणा आसतले आख्ख्या गोंयांक आमी येता उलो मारतात पळय ते तुमी गोंयांचें डिस्ट्रॅक्शन, करप्शन, सिस्टम फेलियर, क्रायम रिपोर्ट ती तयार हेचेर करात मरे. ती सारकी आसली जाल्यार आमकां केल्ली गरज आसली रे येवपाची. सुसेगाद रावताले आमी आनी गोंयकारूय रावताले. जें तुमी काम करेन म्हणून लोकांच्या फुडें आमी हाडपाक दाखयता म्हणून तुमचें फुटलेल्या कडेन आहा. तेका लागून आतां आनी कांय उरोंक ना तुमचे कडेन. इतल्यान तुमी सोजमात ही एअर कंडिशनाचेर बसोन तो बेश्टे फार मान नाकाय. तुजे कडेन जर प्रूफ आहा सोबे माजार दाखय तेन्ना तुका वालोर दिता हांव.